कला अकादमीच्या टेंडराचे कितें असो प्रश्न केल्यार मंत्री गोविंद गावडे आता साळवपाक लागला। याविषयी म्हजेर केल्ले आरोप हांव मानपाक तयार ना। हांव बरें काम करता ताची कोणाक तरी नसाय जाता अशी जाप गोविंद गावडे हांणी दिल्या। कला अकादमीच्या निविदेचें काम मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्लें। ही निविदा टेंडर करिनासतना नॉमिनेशन बेसिसचेर करची असो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्लो अशें गोविंद गावडे हांणी स्पश्ट केलां। अरे गव्हर्मेंट म्हणजे अशें सोडून दिवपाचें तें म्हणून पडपाचें अशें तुमचें ना पळय हे जे लोक जे कोण बडबडटा पळय न्ही तांकां हांव मिठूय घालना, हांव तांकां मिठूय घालना, कळ्ळें न्ही। आय एम टेलिंग यू द सेम थिंग, इट वॉज अ कॅबिनेट डिसिजन एक्झॅक्टली न्ही एक्झॅक्टली। आतां कोणाक तरी म्हजे विशीं नसाय आसतली म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्या म्हणून हांव म्हणटा की झाडाक जेन्ना खंयचेय फळां जर लागता पळय तेजेरूच लोक फातर मारता न्ही रे एवरीबडी आनी जेन्ना सीपी पळय तें हांव म्हाका ना हांव कोणाक टार्गेट दिली तांकां हांव भिकयना, तुमकां टार्गेट करता अशें काय तें म्हाका खबर ना। गोविंद आनी एक विशय प्रोसेस कितें अरे ताका उत्तर हांव दिता तुका और परत दिता की टेंडरींग करनासतना कॅबिनेटाक डिसिजन आशिल्लें की नॉमिनेशन बेजिसचेर घे आनी आरोप कसलो उरलो म्हाका दिसना हांव टार्गेट जाता। अरे हांव तुका सांगता मरे ज्या झाडाक फळां लागता त्याच झाडाचेर फातर मारता तांकां एखादें म्हगेलें काम एखादें बरें दिसता आसतलें ताका काम करपाक जाय हेका चिपपाचो अशो कांय गोश्टी विशय न्ही रे ते हांव उलोवपाक शकना। आय डोंट हॅव दॅट मच आन्सर ऑफ युअर क्वेश्चन। अरे एलिगेशन कितें आसा टेंडर करून म्हणून एलिगेशन